देवा मोगादाया. बापाची, पुताची आणि पवित्र आत्म्यांची नावी. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमची सगळ्या आसूं. तुमचे सगळे आसूं. आयचो विशो ओनिती आड निशेध मारूंक बरवंशान फुडें सरुया. मोगाळ भाव भयणीनो, आमच्या आस्कारांनी सांता आनांचे परबे बाबतींत तयारी करतना आयज आमी तयारीच्या 5व्या दिसाक आसा. आयच्या नोवेनाचो विशय जावन आसा ओनिती आड निशेध मारून बरवंशान फुडें सरुया. आयज समाजान जायती ओनीत जाता आनी जोरी तोर समाजान जातल्या ओनितीचेर आमी आमचो आवाज उठयना जाल्यार आमचो फुडार कोसळटलो आनी आमी पस्ताच्याक करून रडटले. कित्याक आमच्यान कितें तरी करूं येतालें पूण आमी ओगीपणान जियेल्या. आमचेंच न्हय पूण समाजाचें बरेंपण चिंतून आमी आनी अदीक आयच्या नोवेनांची मांडावळ कोत्तेल्या कोरपीर समुदायाच्या वांगड्यांनी एक बावडतान आनी बरवंशान एक समुदाय कशी वागूंक देवानूच आमकां आनी कोरपीर समुदायाच्या वांगड्यांक बळ आनी सुटी दिवंक ह्या नोवेनांच्या मिसान मागुया. प्रितीच्या बाबयनांनो, भाग्यवंत आन्ना आनी योकी हांचो गोराबो भावार्थान चलतालो. ह्या खातीर सायबीण मांयक एक बरें वातावरण मेळ्ळें आपलोय भावार्थ वाडोवंक आनी शेवटाक जेजूक आपल्या कुसव्यांत घेवंक. भावार्थान चलतलो गोराबो नितीन चलता. आमच्या गोराब्यांनी आयज काल नीत आसा काय हो विचार आमी करुया. समाजांत ओनीत आसा, समाजा जायतो वावर आसा ओनिती वयर, पूण आमच्या गोराब्याचें कितें? सासूमाय सून, आवय बापूय भुरगीं आनी आवय बापूय कसली ओनीत चल्ल्या. आयज इग्रोजमात मारिया मागदलेन हाची परब करता. जेजून तिचे मदें आसलेले 7 देंवचार काडले आनी तिका भावार्थाच्या मार्गार घातली. तिणें हें देवाचें व्हडलें कर्तूब आपल्या जिवितांत स्विकारून अणभवून खालती आनी काळजीदार पाटलावदार जेजूची जाली. जेजून केल्लें बरें कर्तूब आपल्या सवें मानून घेवन ती जेजूक मोगान लेखूंक लागली आनी मोगाचो उल्लोप तिच्या काळजांत आसतालो तोच उल्लोप घेवन ती जेजू मेल्या उपरांत ताच्या फोंडाशी वचून रडटा. आपलें विस्वाशीपण ताचे सवेन दाखयता. विस्वाशीपणाक आमच्या कुटुंबांनी आयज जागो आसा, मान आसा, रेस्पेत आसा. हेंवूय आमी आयज नियाळुया आनी ही भावना घेवन आमी ह्या मिसा बलिदानाचो वांटो घेवया आनी आमची सगळीं ल्हान मोठी पातकां अविस्वाशीपणाची मोगाक आमी मान दिना ही खेरीत ओनीत आमच्या गोराब्यान चल्ल्या ती आमी मानून घेवन देवा लागीं बोगसणे मागुया आनी सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सोर पुर्वेदार देवा तुमकां बाबनेनो म्हजो गुन्यांव उत्सारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उत्सारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासून बायगून सदांच आंकवार मरीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबनेनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पुर्वेदार देव
आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बुकसूं आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. मोगाळ बापा, आपल्या शिसांक पास्कांच्या संतोसाची बरी खबर दिवंक तुज्या एकल्याच पुतान सगळ्या आदी मारिये मागदालेनाक विंचली. जेजू अजून जिवंत आसा म्हूण परगटूंक तिचे विनवणेन आमकांय उर्बा दी आनी तुजे मोहिमेच्या राज्यांत ताका पळोवन आमी दादोशी जायशें कोर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेतान राजवड चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. बागयोन पावलून कोरिंतकारांक बरयलेले दुसरे चिटी वेलें वाचप. भावां भयणीनो, क्रिस्ताचो मोग आमकां तार दिना, कित्याक एकलो सगल्यां खातीर मेला जाल्यार सगलीं मेली म्हूण आमकां खात्री आसा. जियेतात तीं आपणा खातीर न्हय, पूण आपणा खातीर मरून जिवंत जालो ताचेच खातीर जियोवच्याक तो सगल्यां खातीर मेलो. देखून ह्या फुडें मासा रोगताचे गोटी पोरमोणे कोणाकूच आमी वळखोना. आनी जोरूय एकदां आमी क्रिस्ताक मासा रोगताचे गोटी पोरमोणे जियेताना वळखलो, तरी आतां आनीक आमी ताका तसो वळखोना. म्हणटोच कोणूय क्रिस्ताच्या एकवटांत आसा तर तो एक नवी रचना. पोरणें गेलें आनी आतां सगलें नवें जालां. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब जातलो, देवा म्हज्या देवा तुजी वाट पळयत आसा. पोतून म्हणुया, देवा म्हज्या देवा तुजी वाट पळयत आसा. सुकी भूंय उदकाक रावता, तेच परी म्हजो आत्मो तानेला तुका. देवा, म्हजी कूड तुका ओतरेकता. पवित्र जाग्यार तुज्या मोगाच्या देवा म्हज्या दी म्हाका तुजें दर्शन, कालीज म्हजें आशेता. जबाब, देवा म्हज्या देवा तुजी वाट पळयत आसा. तुज पदवी आनी मोहिमा रावता हांव पळोवंक बोगूंक. तुजो मोग जिवा परस हांव लेखतां म्हज्या देवा. म्हजे ओंठ तुजी तोखणाय करतले निरंतरी. दिसान दीस तुक दिनवासतना हात जोडटां तुज्या नांवाक. जबाब, देवा म्हज्या देवा तुजी वाट पळयत आसा. पोटभर जेवलोले परी म्हजो आत्मो दादोशी. म्हजे ओंठ मुरगोडटले, तुजें किर्तन गायतले. आड पडलां जाल्यार बाजेर तूज उगडास करीत आसा. सगली रात म्हजें कालीज तुजेरूच दवरलां दिसता. जबाब, देवा म्हज्या देवा तुजी वाट पळयत आसा. तूं जालोय सर्वेस्परा म्हजो एकलोच आस्कारी. तुज्या पातक्याच्या सावलेंत कुशालकायेन मुरगोडटा. हो पळे म्हजो आत्मो तुकाच तो चिकटून रावता. उजवो हात तुजो उबार, तूंच म्हाका दोयेन सांबाळ. जबाब, देवा म्हज्या देवा तुजी वाट पळयत आसा. शिव वर्तमानाक सगलीं उबी रावया. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy. Soy sorvespora, soy sorvespora,
सोय सर्वेस्पराक सोय सोय. मारिये, सांग आमकां खबर, वाटेर कितें पळयलें? पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूचो देखलो फोंड बोगलो पोरजोळ. Soy solvesporan, soy solvesporan, soy solvesporan, soy soy. Soy solvesporan, soy solvesporan, soy solvesporan, soy soy. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सुवावा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. Moima tuka sonia. सातोळ्याच्या पयल्या दिसा मागदालाची मारिया भोव सकाळी आजून काळूक आसतना जेजूच्या फोंडाशी आयली. तिणें समाधी वेली फातर काडलोली देखली. मारिया समाधी लागीं रडत रावली आनी रडटना वडो घालून समाधींत पळयत जाल्यार दोवी आंगावली न्हेसलोले दोग देवदूत तिणें देखले. जंय जेजूची कूड दवरलोली थंय ते बसून आसले, एकलो तकले वाटेन आनी दुसरो पांयां वाटेन. हांणी तिका म्हणलें, बाय, तूं कित्याक रडटाय? तिणें तांकां म्हणलें, कित्याक म्हज्या सुम्याक काडून व्हेलो आनी ताका खंय घाला तो हांव नकळो. अशें म्हणून तिणें पाट वळली आनी जेजूक थंय आसलो तो देखलो. पूण तो जेजू म्हूण तिणें ताका वळखूंक ना. जेजून तिका म्हणलें, बाय, तूं कित्याक रडटाय? कोणाक सोदताय तूं? तो माली म्हूण चिंतून तिणें ताका म्हणलें, सायबा, तुवें ताका काडून व्हेलाय जाल्यार ताका खंय घालाय तो म्हाका सांग आनी हांव ताका काडून व्हरतली. जेजून तिका म्हणलें, मारिये. तिणें वळोन ताका म्हणलें, राब्बोनी. जेजून तिका म्हणलें, म्हाका धरून रावं नाका, हांव आजून बापा सुरशी सोडूंक ना. पूण म्हज्या भावाशी वच आनी ताका अशें सांग, म्हज्या बापा आनी तुमच्या बापाशी, म्हज्या देवा आनी तुमच्या देवाशी हांव सोडून वेतां. मारिया मागदालेन गेली आनी आपणे सुम्याक पळयला आनी ताणें आपणाक अशें अशें सांगलां म्हूण तिणें शिसांक कळयलें. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. Wakani tuka Krista. प्रितीच्या भाव भयणांनो, जायतीं वर्सां फाटीं झूज चलतालें आनी एका पोतिनीचो पोती सैनीक आसलो. झुजांत तो झुजूंक गेल्लो आनी झुजांत वेचे आदीं ताणें तिका भास दिल्ली. झूज सोंपतांच पयल्या गाडयेर बसून हांव घरा परततलो. झूज म्हयने आनी वर्सां वर्सां चल्लें. ही बायल दर दिसाक स्टेशनार येवन आपल्या बॅगान, आपल्या हातांत एक ल्हानशें बॅग आनी हातांत एक फूल घेवन पोतीची वाट पळयता. लोक तिका पळोवन पळोवन तोटाकता. कोण कोण तिका विचार करतात, बाय, तूं कितें करता हांगासर? ती म्हणटा आपूण पोतीची वाट पळयता. तिचे जबाब आयकून आयकून जशे म्हयने बोलांतले
वर्सांय बोलांतली ती ताका हांसूंक लागतात. शेकी एक सैनीक त्या वाटेन वेता, तोय ताका विचारता तूं हांगा कितें करताय? आनी ती म्हणटा म्हज्या पतीन म्हाका भास दिल्ली, ही भास तो पाळटलो म्हूण म्हाका विस्वास आसा. ह्या खातीर म्हयने बोलांतले वर्सां बोलांतली हांव ह्या स्टेशनार दर दिसाक येता, वाट पळयता ह्या म्हज्या पतीची. तो सैनीक बाबडो कोडसोरोन वेता. एक सकाळी ती गाडी जी ती रावताली ती येता. तिचो पती सगळोच एके भाशेन कांसार जावन, ताचे दोळे बोरमेल्ले, ताच्या कुडीचेर दाग आसले ह्या झुजाचे. म्हणचे तो जखमी जाल्लो, बरो जाल्लो, पूण हे दाग ताच्या कुडीर दिसताले. ताचे केंस पिकलेले, पूण ताचो मोग तिचे सवें आनी ताचो मोग तिचे सवें सोंपूंक ना. प्रितीच्या भाव भयणांनो, आयज काल आयकता हांव तशें, पळयता हांव तशें, जायत्यो आमच्यो वस्तुऱ्यो ज्यो लग्न जातात, आपलो जीव, आपलें जिवीत पोतीक दितात, जायतीं एकसूरपण सोंसतात, जायतीं अविस्वाशीपण सोंसतात, जायतीं दिसपट्टी दुखां घोळयतात, जायत्यांचेर घरांत अत्याचार जाता, ओगेपणान सोंसतात, डायवोर्स मागोनात, आपले दीस काडटात त्याच घरांत, कुटुंबांत, मारूय खातात, अपमान सोंसतात, ओनीत सोंसतात. हें सगळें कोणाक पडून वचूंक ना. हालींच अशेंच 3 वर्सां लग्न जाल्लीं, 3 वर्सांचें भुरगें आसलेलें जोडपें, बरीच तांचे मदें गैरसमज जातालो. दुबाचो पती आसून आनी शेकी रागाच्या बारार पतीनीन म्हटलें तुका हांव नाका, वच. आनी खऱ्यांनीच तो भायर सरलो. आनी पत्नीक खूब दूख जालें. तिणें बेगीनूच ताका फोन मारलो, तूं खंय आसा? फोन काडिना. उपरांत ताणें कांय पाद्रींक म्हाकाय फोन मारलो, कितें तरी कोर, ताका परत म्हज्या घरा हाडूंक. बाय ताका रावता, बाय ताका शेता. हो भुरगो कसोच फोन काडिना. हांवें ताच्या गोडशांक चवकशी केली आनी सोदून काडली. तुमी तरी कितें करात? म्हाका ताच्यो केश्यो सांगूंक लागली आनी हांवूय एकदम निराशी जालो. ह्या पत्नीची कुर्तूब आयकून आनी जेन्ना म्हाका वेळ मेळ्ळो तिचे लागीं विचारलें आनी तिणें म्हटलें ना, हे सगळे दुबाव म्हज्या पतीचे. प्रितीच्या भाव भयणांनो, उपरांत आयज पासून ही केस चल्ल्या. पादविगाराक सांगलें, वो सांगूंक लायलें ह्या चेडवाक, ह्या पत्नीक, तुज्या पादविगाराक सांगूंक लाय ह्या पतीच्या आवय बापायक की तूं सोदताय म्हूण एक जावंक. तो पती सॉलिसिटराशी वचून ताका चिटयो धाडूंक लागलो, म्हाका भुरग्याक पळोवंक 2 दिसाक वेळ जाय. म्हटलेल्या भाशेन तूं म्हाका नाका, म्हाका भुरगें जाय. प्रितीच्या भाव भयणांनो, ही केदी व्हडली ओनीच लग्न जातात जोडप्यां, न्हय भुरग्यां खातीर, पयले सुवातेर आपल्या खातीर, जण एकल्या खातीर. भुरगें मागीर, भुरगें जावं जायनाका. पयलें तुजो मोग, तुज्या पती पत्नी सोबें. तुमचे मदें कितलेय तोंटे उपरास सोत, पूण तुमी एक जावंक जाय, तुमी एकचारान जिवंक जाय. घोडोना पाद्री आसात, कावन्सिलर आसात,
उक्ती जायात जायनात येनात पाद्रीशी येनात कोणच्या कौन्सिलाशी येवंक तयार नात गोराबे फुट्टात पोतीन फापसोता फुडाराक निराशीपणान पळयता कितें जातलें कितले म्हयने कितली वर्सां काडटलीं एकसूरपणांत कांय गो बऱ्या उतरांनी लेखतात पूण दुसरें कसलें जिवीत जियेतात कांय उतर दितात साक्रामेंताचें पूण पाळिनात आनी वयल्यान नाच जातात कितली म्हूण ओनीच एका ओस्तोरेचेर आनी कितली आमची ओस्तोऱ्यो पोतिन्यो आयज काल शांतीन सोंसणिकायेन त्याच गोराब्यांत हें सगळें ओगेपणान सोंसतात हातांत बॅग घेवन आनी दुसऱ्या हातान फूल घेवन रावतात आपलो घोव परत येतलो आपल्याक तो पयलो मोग दितलो विस्वाशी रावतलो आपल्याक समजतलो आपूण एक आवय कशी मेहनत करता कसरत करता कामाकूय वेता घरूय सांबाळटा रांदता भुरग्याक पळयता हें म्हजें झूज ही म्हजी कसरत म्हाका मान केन्ना मेळटलो ह्या कुटुंबांत केन्ना म्हजो घोव म्हज्या ह्या वावराक मान दितलो प्रितीच्या भावनेनो कोणें तरी अशें म्हाका एकदां बरोवन धाडलां महापातक म्हणून जोरी तर एक आवय कामाक गेली कित्याक आकारणी दितली भुरग्याक फकत आवय आनी जोरी तर एक काम सोडून ओथमीक आकारणी जावं संवसारी आकारणी जावं मनाची आकारणी इंटेलेक्च्युअल फॉर्मेशन हें सगळें सोडून ती कामाक वेता येता कितली थकतेली ती आनी येवन हें करून पावतेली वो ट्युशनाक धाडटली भुरग्यांक तरी आसतना ती वेता हें पातक वो ना कोण सांगतलो इग्रोज मात सांगता सांगूंक आमकां कायदो आसा हें सगळें आमच्या दोळ्या आड घडटा बोटीर व्याज मारून येता बापूय कांयच करूंक सोदिना वेता आनी इश्टां बरोबर आपलो वेळ सारता कांय पोती घरां आसुनूय गादयांचेर आनी हेळ्या जाग्यांचेर पाटीन भोंवतात पोतीन काडटा ताणटा आपलें तोणें आपलें तारू जिविताचें दुकां गळून मेहनत करून जोरोवन आपलें जिवीत आनी तातूंत अपमान मारूय सोंसता तापटांय खाता कोणाशी वेतलें प्रितीच्या भावनेनो समाजांत ओनीत जाता हें खरें पूण आमच्या घराब्यांनी फामिलींनी कितली ओनीत जाता मारिया मागदालेन ताचे वेले 7 देंवचार काडले म्हटलेले भाशेन देवान जेजून तिचे सवें व्हड उपकार तिचे सवें केलो तिच्या भितरले हे वायटोवे ओतमे काडून आयज काल हे ओतमे आमच्या घराब्यांत बसतीक आयल्यात जावं घोवा सवें जावं बायले सवें जावं सासूमाय सासूपाय सवें आनी आमी आमचो घराबो त्या जोके आनी आना भाशेन करचे बदलीक इफेर्न करून सोडल्यात आमची देवस्थानां कितलीं 7 भक्तांची पूण हे 7 भक्त खंय उपजले खंय जल्म घेतलो घराब्यांनी जंय भावार्थ आसलो जंय विस्वाशीपण आसलें जंय त्याग सॅक्रिफीस आसलो दुबाव नासलो उक्तेपण नासलें मोग आसलो समजिकाय आसली आमचे घराबे असले जावचे बदलीक आमी फेर्न करून सोडटा आमी सोंसलेले आमच्या काळार सासूमाय सासू माय कडल्यान पाय कडल्यान ते आतां आमी तोच वेव्हार आमच्या सुने सवें करता आनी आखरेक तिका घर सोडून वचचें पडटा ती फाफसोता सगल्यो चाडयो पावतात घोवाक तो आबालाद जाता तो मागीर रागार जावन पिडापीड दिता आपल्या पत्नीक कितें करता तूं खंय वेता हितून कित्याक वचूंक जाय राव घरांत ही सगळीं कंप्लेनां कोणें पावयलीं सुनेन फोन आसात न्हय आयज काल चीट बरोवची गरज ना कितली म्हणूनच मनाचो दबाव कितें परिस्थिती जातली ह्या आवयची कशें ती पळोवंक पावतली आपल्या भुरग्यांक आनी आसरो मेळ्ळ्यार बरें आसा आपल्या आवयच्या घरान ना तर खंय कितें करतली ती आनी कामाकूय वचो नाका घरा राव म्हणजे सदां काल तुज्या
हुकुमाचेर, तुज्या पयशांचेर, तुज्या गिरेस्तायचेर हांवें रावचें. म्हाका आनी कांयच स्वतंत्र जायना. हांवें कितें 2 पयशे जोडून जिवीत करचें, भोंवचें, थोडें मनोरंजन करचें ना. सदांच घरा 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 कितें चलना प्रितीच्या भाव भयणांनो आमच्या घोराब्यांनी. एकूच हांव मागतलो, ह्या सांता भक्तांच्या सगळ्यांच्या घोराब्यांचेर नदर मारात. तांच्या घोराब्यांनी जर सांत भक्त उत्पन्न जाले, जरी तर जोकी आनी आना हिच्या घोराब्यांत सायबीण माय उत्पन्न जाली, तिणें देवाचो मोग चाखलो, विस्वाशीपण चाखलें, देवाची खुशी करूंक ती शिकली. दिसपट्ट्या जिवितांत पावलान पावल जबाबदार जोकी आनी आना. देवान दिल्ली कृपा तांकां तिका फळादीक जावंक पावली. वय म्हणून पावली ती देवाच्या उल्याक. तुजो कुस्वो म्हाका जाय, म्हज्या पुताक जल्मांत हाड. आनी आयज पासून ती आमचो हुस्को दवरता. आमचेय कुटुंब अशेंच जावचें म्हूण मागता. आमी फकत देवस्पण करून सुशेगाद रावची न्हय, ती तिचो पूत आमचे लागीं कितें मागता हें आमी फिकिरीन आयकून घेवया. थंड जावया, सुशेगाद जावया. आमचो राग क्रोध आमच्या गोच्छां सोबें, पोतीनी सोबें, सुने सोबें उडो करून कोबार करुया. हे जे आमच्या मदें देवचार रिगलेले आसात, ज्या परी मारी मागदलेनाच्या जिवितांत रिगलेले, ते काडून उडोवया. जेजूक सांगुया आमकां मेकळे कर. डिलिव्हर अस फ्रॉम दीज डिमन्स ऑफ एंगर, प्रायड, इगो, डावट. आनी ह्या भाशेन आमचें जिवीत देवाक मानवलेलें, आमचे गोराबे सुखी शांतीचे गोराबे करुया. देवाच्या आसण्यान भरलेले, कृपेन भरलेले, सांता भक्तांक उत्पन्न करतले गोराबे आमचे करुया. खुद आमी आवय बापाया शापाय शामाय जावया सांता भक्तां जियेता जियेता. ही आमची पयली वयली जबाबदारी. आमच्या जिवितांतल्यान आमच्या भुरग्यांक बरी साक्षी मेळटली, आमच्या गोच्छांक दैवीकपण मेळटलें, भाग्यवतपण मेळटलें, पवित्रताय मेळटली. ही आमची जबाबदारी करून नीत शिपडावया आमच्या गोराब्यांनी. सगळीं आमी उबी रावन आमची मागणी खाशिल्ली काळजाचे ओत्रेक आमी देवाक ह्या वेळार उबारुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी इग्रोज मातयेचे शिकवणेंतल्यान निती विशीं संदेश काळजीदारपण दिवंक आनी आवाज उठोना थंय आवाज उठोवंक आनी आवाज नासलोल्यांक आनी ल्हाना दुबल्यांक ताचे होक मेळूंक घेवंक भार घेवन वावरूंक देवा लागीं मागुया. अनंतीक लागून ग्रेस न्हय पूण गरीब अशिक्षीत वर्ग खूब कश्टावतात. ह्या मनशा सोबें आमी एक मन दाखोवंक आनी ताच्या ह्या कश्टा वाटेंतली जावंक देवा लागीं मागुया. आपलो फायदो फळे नासतना सोमेजा बरेपण खातीर वावुरतलीं आयज सोबार भाव भयणां आसात. असल्यांक आमी आमचो तेंको आनी आमचो सांगात दिवंक आनी हे भाशेन आमी ताका आदाराची जावंक आमकां उर्बा आनी उमेद दी म्हूण बापा लागीं मागुया. आयज समाजान घडटा ते उन्नती विशीं आयच्या नोवेनाची मांडावळ करतल्या कोरपेट समुदायाच्या वांगड्याचें मन दोनया देवान उजवाडूंक आनी ताणें हे उन्नतीक आडबारी वावरूंक निती विस्तारूंक देवान तांकां गरज ती कृपा, मनाचो उजवाड आनी कुडीचें बोल दिवंक देवा लागीं मागुया. सुर्गीचे बापा, ही आमी उद्गारलेली मागणी आनी सोबार मागणी जी आमच्या
पोतिनीच्या काळजांनी तुका ती उबारतात हे वेळार ती तूं आयकून घे. तांकां मोग मेळूं, तांकां नीत मेळूं म्हूण आमी मागता. हें मागणें आमी करता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचे नांवी. आमेन. Upas moro magne bore, taci poros moga dele, uban betoi kalistuce, eram bagui deva dele, auradiang di faudi musri, lana manan mogan Suglolangri, mafishati, soglang doya moy pastakur, tulang siboy biglang nesoy, sakli modun koy dang soroy, sulma jesu modun nudoy, osli vopni makapavoy. Sogli Susa sopoi, vai tu utrasar gita boy, magi tu ci dana betoi, uno marun maga apoy. बाबा भयणानो मोशे आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाकी पवित्र सभेच्या आदवाक सर्वेस्वर मानून घेवं. प्रितीच्या बापा, बागिवंत मारिये मागदालेनाच्या उगडासाक हो पवित्र योद्न आमी तुका भेटयता. जेजूक तिणें खालतेपणी भेटयल्ली ती मोगाची सेवा ताका मानली. तशेंच आमचो योद्न तुका मानो. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवें आसूं. आमची खाळसां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्वकाळी आनी सर्वथाय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. ताचे सवें सगळीं रचना नवी करूंक तुका बापा मानवलें. आनी ताच्या देवपणांत आमां सोमेस्तांक तुवें वांटो दिलोय. सैमान खरो देव तो, तरी ताणें आपणाकूच खाली केलो आनी कुर्सार आपलें रगत वारून संवसाराक ताणें शांती जोडली. देखून सगळे रचने वयर तुवें ताका उबारलोय आनी ताचो पाटलाव करतल्यांक सासनीक जिविताचें कारण केलोय. तर आतां देवदूतां बरोबर सर्गीच्या सर्व दोलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 दोलबारांचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान. उसर्गी तुका सोय सोय, सर्वेस्पराची नावी येता ताका सोय. उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सुसुगवेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें,
तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्यांनी सासणी कराराचें हें रगत, पातकाचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक खोरात. बाबार्ताचो गूट पोरगो टुया तुझ्या कुसार आनी कोनो जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडून सोग्या संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी मुक्तीपणीन उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समोर भिताव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचताव आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागताव. सर्वेस्परा, सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोरी तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी लियो आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरे आमच्या गवडी बापा, सिमियाव आमच्या आदारी गवडी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणांचो बरवास धरून मेऱ्यान त्या आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पुसरीत मुखां मोडपणूक फाव कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंखवार मारी देवाची माय सांगाती, तिचो पोती बागयोन जुजे, बागयोन दंडुता आनी सोर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणांच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदवेदार बापा, सोरवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणां. जेजून मारिया मागदलेनाच्या जिवितांत आसलेलें वायट काडून तिका परत मान सोन्नी मान दिलो. जिवीत बोर उरलेलें ताका मोगाचो प्रतिसाद दिवन दिवन फोंडाशी ताची वाट पळयताली. दुसऱ्याशीच फोंड पळयलो गेले पूण ती थंयसरूच उबी रावन आपल्या मोगाची वाट ती पळयताली. मागुया हे वेळार आमच्या स्वर्गीच्या बापा लागीं आमच्यो आवयो पोतिन्यो ज्यो आपल्या घोवाचो मोग सन्निमान मानांक आशेतात, हो मोग तांकां वेळा वेळार मेळोंक आनी तांचें जिवीत कुरपेन बोल्लेलें, दादोसपणान बोल्लेलें, शांतीन बोल्लेलें, मोगान बोल्लेलें जावंक सगळ्यांचे हातबोट फामिलीच्या वांगड्याचे आसूंक आमी खिरीत भाशेन हे वेळार मागुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तुजी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगूस आनी आमकां ताळणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्थकाय आमकां दी स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओत्रेकताव तर आमकां तुज्या उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आखांतांतली वाठाय.
कित्याक रासवटी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटांत सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे आनी तुमच्या घराब्यां आसूं, तुमचे सगळें आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शिळी संवसाराचे पाप काडटा ती. आमच्या मोगाक तो रावता आनी आमी ताच्या मोगाक रावंक जाय, मोगान भरूंक जाय. ह्याच खातीर तो ह्या जेवणाक आमकां वांटो दिता. ताच्या जेवणाक पयल्यान ती सगळीं आमी सुभागी. सुम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्याच एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेवतली. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शिवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या पोरी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोरशिल्लो कुडसोरूंक म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, तुवें दिल्ल्या सुर्गीच्या जेवणा वरवीं आमची काळजां आमच्या सुमयाच्या मोगान पेटोय. बागीवंत मारिया मागदालेन जेजूच्या मोगांच शेवट पर्यंत थीर रावली, तशेंच आमी मरोपर्यंत ताका मोगान विस्वाशी रावंक आमकां कृपा दी. त्याच क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सगळे आसूं. सोर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आनानी जोकी हांच्या घराब्यांत आसलो त्या मोगा सारको मोग ह्या असल्या मोगाक तुमच्या घराब्यांत कोण तरी तुमकां रावता तांकां हांव मोग दिवंक त्याच क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां सगल्यांक धाडटा. नोवेनाचे मागणे. ए ओनोदवंती सांत आना तुका उलो मातोल्यांचेर चुचुरे करतले आनी उपद्र्यांक सांपडलेल्यांचेर मोग करतले. माये म्हज्या विघ्नाच्या बारांचे पूर हांव तुज्या पांयां पडटां. लानविकायेन मागून तुजे लागीं हे गोजेच्या वेळार म्हाका पाव म्हूण. पळय माये हांव कसले अडचणीक सांपडला तो आनी तुज्या आसराकार तूं म्हाका घे. तूं ओडतोताय माये एक देख आनी नमुनो क्रिस्तांव घराब्याचो. सोर शेगूण जे तुज्या घराब्यान असलेले तेच म्हज्याय घराब्यान असोशें कर. मोग गो बायलां मदें अडचण्यांनी
आळकोलिनी सासणिकाय बरी रीत रोवीस भुरग्यांक वावराचो मोग देवाचो मोग आनी भक्तीपणांची अपुरबाय आनी चडशे गुण जे बराब्याक करतात संवसारान सुकेस आनी देवाक मानतात असले म्हजे मागणे आनी गौरव घाल तुझे दुवे भाग्यवंती आंकवार मुरे मुखार आनी तशेंच तें तूं घाल तुज्या नातवा जेजूच्या सिंहासना मुखार ताका मेलच्या बरो फूल आतां हांव मागता ती वस्त म्हाका मेलोसोर ताची फाट तूं सोडूं नाका पूण सोंपता आदी मेलून गे म्हाका बाग एका दिसा पावच्याक स्वर्गार तुज्या आनी मोरयेच्या आनी सोमेस साताच्या सांगाताक सासणाच्या सासणाक वाकाणच्याक ताका आमेन ए बोरवे सांत आना आवय तिची जी वडतता आमचें जिवीत आमचें अमृत आमचो बावाट परवाचो विनोद कर आमचे पासून आनी आमी मागता ती वस्त आमकां मेळोशी कर हांगा तुमकां कितें जाय तें मागचें ए बोरवे सांत आना आवय तिची जी वडतता आमचें जिवीत आमचें अमृत आमचो परवाचो विनोद कर आमचे पासून आनी आमी मागता ती वस्त आमकां मेलोशी कर ए बोरवे सांत आना आवय तिची जी वडतता आमचें जिवीत आमचें अमृत आनी आमचो परवाचो विनोद कर आमचे पासून आनी आमी मागता ती वस्त आमकां मेलोशी कर एक आमचे बापा नमान मोरे आनी ओनोद बापा सांत आना आमच्या बापा सर्गींच्या आजचें नांव पवित्र जावं चे रायज आमकां येवन तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं आनी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणें पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार नमान मुरेक पेनबुलेले सुरेश पोचे ते स्त्रामध्ये तू सदो आनी सदोचो पुजेसू देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन म्हणून बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन Santa